गोयच्या पारंपरिक आदिवासी कला, हस्तकला आणि गांवगिऱ्या संस्कृतायक एक मंच मेळचो हे खातीर 22 आणि 23 मे दिसा आदिवासी हस्तकला एक्सपो 2026 हे प्रदर्शन आयोजित केला। थळाव्या कारागिरांक स्वरोजगार उद्देगांक आणि पारंपरिक गोयच्या कारागिरांक चालना दिवपा खातीर हो उपक्रम चालीक लायला। हस्तशिल्प, कापडे आणि कोयर विभागाचे संचालक सगुण वेळीप हांणी प्रदर्शनाविशीं म्हायती दितना थळाव्या कलाकारांक बाजारपेठ दिवप हो मुखेल हेत आसा अशें सांगलें। डिपार्टमेंट ऑफ हँडीक्राफ्ट, टेक्सटायल अँड कॉयर हांणी आयज हें एग्जिबिशन भरून हाडलेलें आसा आनी ह्या एग्जिबिशनाक आमी साथ घेतला तो म्हणजेच ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट हांचे कडल्यान आमकां फायनान्शियल सपोर्ट घेतलो आसा आनी प्रिमायसीस सपोर्ट म्हणजेच आमी कला अकादमीचे चेअरमॅन तेंचोय सपोर्ट घेतलो आसा आनी ह्या सपोर्टान आयज आमी हें हांगा 2 दिसाचें एग्जिबिशन दवरलें आसा। सो ह्या एग्जिबिशनाचे नांव दिल्लें आसा ट्रायबल क्राफ्ट एक्सपो, जे गोयचे ट्रायबल लोक आसा सो तेंचे कडल्यान वेगळे वेगळे हँडीक्राफ्ट आयटम्स आसात। सो हेंचे हांगा प्रदर्शन जातले, वेगळे वेगळे आयटमाचे विक्री जातले। त्याच बरोबर डिपार्टमेंट असे वेगळे वेगळे कडेन सेंटर्स आसा सो थंय वेगळे वेगळे तरेचे आयटम्स तयार करतात। म्हण ते कुणबी साडी म्हण, शॉल म्हण, आनीक दोरी म्हण, असे वेगळे वेगळे इवन टॉवेल्स, बेडशीट्स हे सगळे आयटम्स तयार करतात। आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कुणबी साडी, सो हेजे सुद्दां आमी हांगा प्रदर्शन आसा आनी विक्री आसा। सो त्याच बरोबर हातमाग आनी कॉयर इंडस्ट्रीज, सो हेजेय सुद्दां आमी हांगा डेमॉन्स्ट्रेशन दवरलें आसा। सो हे वेगळे वेगळे डेमॉन्स्ट्रेशन एज वेल एज हँडीक्राफ्टाचे वेगळे वेगळे आयटम्स जेणे का आमी ट्रेनिंग दिल्लें आसा आनी ट्रेनिंगांतल्यान तेंच्यांनी शिकोन आपले परीन एफर्ट्स घालून हांगा हे जे आयटम्स केल्ले आसा तेजें प्रदर्शन हांगा आयज भरिल्लें आसा। हे 2 दीस आसतले आनी ह्या 2 दिसांक भितर सो जनते कडेन मागता की तेंच्यांनी हांगा येवचें, मुजरत येवचें। हांगा 10 ते 8 रातचे 8 म्हळ्यार हें ओपन आसतलें।